ब्रेस्तार 17 एप्रिल 2025 निमाणो ब्रेस्तार मुखेल फोड बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. नियाळा आदार एक तरणाटो वो तरणाटी सेमिनारींत वो कॉन्वेंतांत भितर सरता तेन्ना ते निमाणो वेळ आंगवण्यो वो अर्थ घेवच्या वेळार आपलो वेळ रितीरान मागण्यांतल्यान आनी ओगेपणांतल्यान सारतात. कसलोय निर्णय वो पावल मातचे आदीं ती रितीरांत वांटो घेवन आपल्या जिवितांत देवाची खुशी आनी ताची येवजण वळखून घेवन ती स्विकारतात. ह्या संवसाराची आशा सोडून जेजूचें उतर परगटूंक बापाचें कार्य फुडें व्हरूंक आनी तें शांती पावोवंक बरी आत्मीक तयारी करून फुडें पावलां मारतात. जेजू संवसारांत आसलो ते मेरेन दिसपोटी आपलें जिवीत बापाच्या हातांत घालून ताचे येवजणे फुडें पावलां मारतालो. शेवटाक जेजू बरे भाशेन जाणा आसलो. आपल्या बापाशी वचपाचो वेळ लागीं पावलो आनी हाकाच लागून हो आपलो निमाणो वेळ शिसा सांगाती सारून ताचे पांये धुवन मोगा आनी सेवेची कोन्नी करता. शेवटाक तांकां होच निरोप दिता. तांणी बापाच्या मोगान रिगून मागण्यांतल्यान ही सेवा करीत रावूंक आनी आपल्या बापाची मोगाचे येवजण परगटणेंतल्यान शांती पावूंक. एक दीस आमी बापाशी वचूंक आमचे वत्रेक बापाशी वचपाची वाट जेजून आमकां सगल्यांक दाखोळ केल्या. मागण्यांतल्यान आनी सेवेंतल्यान ताची खुशी केली जाल्यार ही वाट आमकां सगल्यांक फावो जाता. म्हजो थाराव मागण्यांतल्यान नियाळूंक ताचीच येवजण सोदून काडूंक एक तरी मोगाळ कोन्नी करूंक वावुरतलो.